नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जाणी फाटल्या सप्तका भितर एक भूकंप केलो, राजकीय भूकंप केलो आणि ताजे उपरांत बरेच जाण हारले. नक्की कितें जालां फाटल्या 72 आवर्सां भितर ते दिल्ली वचून मुख्यमंत्र्याक मेळून आयल्यात आणि तांची भुमिका बदलल्या काय पयलींच्या भशेनूच आसा जाणून घेवपाचो यत्न आमचे बरोबर आसात गोंय राज्याचे, गोंय विधानसभेचे उपसभापती आणि कलंगूटचे आमदार आणि भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी मायकल लोबो. सर, वेलकम टू द शो. दिल्ली वचून आयले, सगळ्यांक उमळशीक आहा की एक पर्राकारान दुसरी पर्रीकारा कडेन कितें उलयलें काय म्हणून. त्याचोय स्टेटमेंट पयलो तसोच आसलो, भितर सरलो तसोच हांव. आमचो मुखेलमंत्री श्री मनोहर पर्रीकार तो म्हणलो एक पर्रीकार दुसऱ्या पर्रीकाराक सदांच सांबाळपाक जाय म्हणून. आनी हांवूय तें मानता. आमची सदांच परंपरा आहा ती गोंयच्या लोकांची, एका गोंयकारान दुसऱ्या गोंयकाराक सांबाळप. आमची बरी व्हडली भासाभास जाली म्हाजी आनी तेजी. एक 30 मिनटां हांव उरलो आनी तितून एक 22 मिनटां हांव उलयलो, तेणें 8 मिनटां उलयलो. जायनासलें तशेंच उलयला तो. आनी खऱ्यांनीच ज्या सिट्युएशनान तो आयज आहा आनी थिंगासून आमचे गोंयचे जे फायली आसूं कितें आसूं तो डायरेक्शनान दिता क्लियर करपाक. हांवें ताका इतलेंच सांगलें की ह्यो ऑफिसर्स जे आहा गोंयान ते सद्याक काम करिना म्हणून. आनी आय गेव हिम सो मेनी एग्जाम्पल्स जे खंय खंय सद्याक ट्युरिजम सिजन स्टार्ट जाला आनी ट्युरिजम सिजनान आमी खंय कमी पडल्या तेजेर हांवें ताका सांगलें तुमी डायरेक्शनां दिवपाक जाय. आनी म्हाजे हिसपान म्हटलें ही कामां जी आहा लोकल लोकांची ती आडकोन पडलेली आहा, ती जावपाक जाय. लोक म्हणलें चाळवता इतल्याकूच लागून की दे वॉन्ट देयर वर्क टू बी डन, इट इज नॉट हॅपनिंग. सेम वे म्हणलें गोंयचो यूथ जो आहा 2 वर्सां हालीं एम्प्लॉयमेंट पर्पजाक रावता. ऑक्टोबर 2016 आमी ही ऑर्डर काडलेली. 17 सोंपलो आनी 18 येयलो ऑक्टोबर. 2 वर्सां जालीं. बिसायड्स द 2 ऑर्डर्स ज्यो टिचरी प्रायमरी टिचर्स कितें 180 कितें एक एडवर्टिजमेंट येयला तेजो आजुनूय हें जावंक ना, इंटरव्यू जावंक ना. आनी दुसरें ते एक एकावंटंट म्हणून काडलेले ते सगळे भुरगे आमचे गोंयचे फेल जाले. बिसायड्स दीस 2 नथींग हॅज हॅपन. सो सगळे भुरगे आशा धरून रावल्या. म्हाज्या हिसपान गोवा पुलिसाचेच एडवर्टिजमेंट येत जाल्यार 1000 भर पुलीस गरज आहा. आतां 1500 आहा पूण 1000चेच काडली इंटरव्यू जाल्यार 1000 भुरगे कामाक लागतले. 1000 म्हणजे एक 5 लोक फॅमिलीन आहा जाल्यार एक 5-6 हजार फॅमिली खंय तरी एक तांकां प्रॉब्लम ना. सगळे जाण कितें म्हणटात, यू रेज्ड द रायट इशू बट एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग द टायमींग ऑफ रेजिंग दॅट इशू. आतां टायमींग म्हळ्यार कितें की कांय जाण तुमचेच मनीस म्हणटात की मायकलाक मंत्री केलो ना म्हणून मायकल आतां पक्ष आपल्याच पक्षाचेर आनी मुख्यमंत्र्याचेर फार मारपाक लागला. ना इशू बरोबर यू आर अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, सो यू आर टेकिंग अ रायट इशू. एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग द टायमींग. हे मायकल 1 म्हयन्या पयलीं कित्याक उलयलो ना? हे मायकल कॅबिनेट रिशफल जातकीरच कित्याक उलयलो? आतां हांव एक्झॅक्टली 2 म्हयने पयलीं फाटीं या आमी एसेंब्लीची म्हाजी स्पीच पळय तूं ऑन एम्प्लॉयमेंटाच्या सब्जेक्टाचेर आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या बजेटाचेर जो रिप्लाय दिला सगल्यांनी ते काळांनी पळय आनी सगळ्या लोकांनी पळोवनी. इट इज व्हेरी क्लियर. हांव जो म्हाजी 10 मिनटां उलयला तो एम्प्लॉयमेंटाचेरूच उलयला ऑन ऑल द इश्यूज एंड देन आय फोकस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट. अगेन ऑन ऑनरेबल मिनिस्टर ओवन खंवटेच्या इश्यूआचेर तो काम बरें करता. मिनिस्टर एकदम बरो तो इज प्रोएक्टीव. सो पूण तेजे हेचेर हांवें ताका सांगलें की ऑपोजिशन आसतना तुवेंनी खूब बॉब मारली. हिंगासरूच तो म्हाज्या ह्या खुर्चेर बसोन हांव आहा पळय थिंगासरूय बसोन तुमकांय तेणें व्हडली व्हडली ज्ञान दिल्लें म्हणजे ऑन एम्प्लॉयमेंट की हो सरकार एम्प्लॉयमेंटा खातीर. आयज तो मंत्री जाला
प्लस आमचो चीफ मिनिस्टर आहा. सो गव्हर्मेंटाचेच एम्प्लॉयमेंट हे भायर काडिना. त्या खातीर म्हाका हो मुद्दो भायर ज्या काडलो दिसाक तुम्ही काडलो. पूण ते हांव आसलो जेन्ना रिशफलिंग जालां, आय वॉज इन UK लंडनाक गेल्लो हांव टू ड्रॉप माय सन फॉर एड्युकेशन. हायर स्टडीज करपाक गेलो तो. हिंगा रिशफल जालें. आमी कांय स्टेटमेंट करूंक ना, गोंया येवनूय स्टेटमेंट करूंक ना. बट जेन्ना लास्ट 2 months 3 months लास्ट 1 year लोक येत आमच्या दारार, 1.5 वर्स जाले लोक आमच्याच दारार न्हू, प्रत्येक आमदाराच्या दारार येता. आतां ते तांकां कसली भाशेन सांगता ते हांव नकळो. बट हो प्रश्न जो हांवें काडला हो 40 आमदाराचो आहा. आतां थोड्या आमदारांच्या घरा लोक पावत ना. थोडे जाण गोंया आहा, थोडे जाण गोंया भायर आहा. म्हाका एक गजाल सांगा, त्या तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो मुद्दो म्हळ्यार मुख्यमंत्री फायली घेवन बसला. युअर टार्गेट वॉज क्लियर की मुख्यमंत्री फायली घेवन बसला किंवा मुख्यमंत्री पोर्टफोलिओ घेवन बसला. ताका लागून प्रशासन चलना, एडमिनिस्ट्रेशन ठप्प जाला. यू यूज्ड अ व्हेरी नायस सेंटेन्स. यू सेड की आमी खंय वतात, इन वीच डायरेक्शन आर वी हेडिंग एंड आर वी हेडिंग इन द रायट डायरेक्शन. हें जेन्ना तुमचे सारक्या सिनियर लिडराक BJPच्या विचारचें पडटा तेन्ना ऑब्वियसली न्ही इट्स एन अटॅक ऑन द चीफ मिनिस्टर. No, it was an attack only for a reason that गोंयचे लोकांचे प्रश्न जे आहा, लोक जो प्रश्न करतात ते आयज पासून तेजेर सुटावो ना. कितले तेंप म्हणून आमी लोकांक सांगपाचें. And you blame chief minister for that. No, I do not blame him alone. So we are collectively to be blamed. All the ruling group has to be collectively blamed. But at the same time, he is also thinking like, म्हाका सांगलें ताणें की जॉब्स काडपाकूच जाय म्हणून भायर. पण हांवें म्हटलें इतली डिले कित्याक करता तूं? वाय सो मच ऑफ डिले? सो इज सेइंग इन द नेक्स्ट 10 to 15 days आपूण काडता. आतां लास्ट 1.5 वर्स जाले आमचो सरकार चालू आहा. प्रत्येक आमदार आनी मिनिस्टर ताका हिसाबता, रुलिंगाचे तो हे ऑपोजिशनाचे, केन्ना काडटा जॉब, केन्ना काडटा जॉब, केन्ना काडटा. कित्याक लोक तांकां हिसाबता, आमी ताका हिसाबता. आमी कोणाक विचारप? हांव मुख्यमंत्री आसलो जाल्यार लोक म्हाका विचारपाचे, वो दुसरे आमदार म्हाका विचारपाचे, आनी आमी कितें तरी आयडिया काडून ते बेगीन काडप. आयज हांव मानता तो बरो ना, सीक आहा. बट एट द सेम टायम पीपल ऑफ गोवा 15 lakhs 15 लाख लोक आमी, 15 लाख लोकांची अपेक्षा जी आहा आमच्या सरकारा कडल्यान खूब आहा. पण आमी तितूंतले एटलिस्ट 30-40% तरी दिवप तांकां अशें म्हाका दिसता. आनी एम्प्लॉयमेंट इज वन फ्रंट. आज आयच्या घडयेक तुमी एम्साक गेले, तुमी मुख्यमंत्र्याची परिस्थिती पळयली. तुमकां दिसता की जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्र्यान आपल्या कडेन आशिल्लीं खातीं ही बाकीच्या मंत्र्याक आनी मंत्रिमंडळाक वाटप गरजेची? म्हाजे हिसपान ह्या 8 दिसांक दिवकूच जाय ताणें. कित्याक द वे आय हॅव सीन हिम, he is not well. Let us be very frank, he is not well. I like him a lot, I respect him a lot. I have followed him. 2005 हांव तेज्या वांगडा आहा. 2016 जॉयन जाला हांव तेका. आनी आय हॅव सीन हिम फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड्स. तेजे जे हिसपान तेणें गोंया खातीर काम केलां. आतां ह्या टायमार हांव मातसो नेटान उलयलो, रागान उलयलो. नो रिग्रेट म्हणजे कितें आहा, इट इज लायक टू अ पर्सन लायक हीम आय कॅनॉट से एनीथिंग. बट तो राग इतले लोक रावल्या. You did not use any bad word. No, इतले लोक But there was an outburst. Yeah, an outburst was there. I fully agree. You did not use any bad word, but there was an outburst. खूबशी कामां आडकोल्ली आहा, खूबशी घुस्पोन कामां थिंगात आहा. इट्स लायक ह्या फुडल्या 8 दिसां भितर तांणी पोर्टफोलिओ दिवपाक जाय. पोर्टफोलिओ दिवपाक जाय, जॉब काडपाक जाय. 3000 जॉब अशेंच काडपाक जाता. गोवा पुलीस आनी तितून ते सगळे होमगार्ड आनी 187 तुका उगडास जाल्यार नाका. तुमीच हिंगासर एक इंटरव्यू घेतलेलो सगळ्यांचो की 187 जॉब ते कित्याक तुमी हे केले काय म्हणून रद्द केले. म्हणजे आफ्टर ऑल द इंटरव्यूज आमी फायर डिपार्टमेंटाचे जॉब्स कॅन्सल केले. ऑल इंटरव्यू वर कंप्लीट. 187 जॉब. सो थिंगासर उणेशे 350 जॉब 400 जॉब हूंय आसा. फायर डिपार्टमेंटान 400 जॉब आसा. म्हाका एक गजाल सांगा, अख्खें गोंय म्हणटा की मायकल लोबो वील बी एन आयडियल मिनिस्टर.
आमी हांगा डिबेट केला स्टुडियो भितर, आमी पॅनलिस्टाक विचारला, वेगवेगळे पार्टीची पॅनलिस्टांक विचारला, जर्नलिस्टांक विचारला पॅनलाचेर. देर इज वन युनॅनिमिटी की मायकल लोबो सारको डायनेमीक मिनिस्टर मंत्रिमंडळाक आसपाक जाय. आय एम आस्किंग यू अ व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. मायकल लोबो अजून पर्यंत कॅबिनेटाक कित्याक ना? कितें माल गेले? म्हाका अशें दिसता कितें माल गेले? काय प्रेशर जे लोकांक जाय की मायकल लोबो मंत्रिमंडळान येवपाचो न्हू, तेंचोय खूब जाणांचो प्रेशर आहा. आतां कांय मंत्री गेल्या फावटीचे मंत्री पडल्या, आमदार पडल्या, म्हणजे मंत्री आहले ते, आनी तांकां अशें दिसता की हांव मंत्रिमंडळान येवपाचो न्हू. आतां तेंची हायरार्की इन BJP इज बिगर दॅन मी. म्हाका जाल्यार BJPन आयज 1990 ऑफिशियली लायक ZP मेंबर जालेल्याक म्हाका 10 वर्सां जालीं, तांकां जाली आसतली 15, 18, 20 वर्सां. सो तेंचे उनकी पहुंच ऊपर तक है म्हणटा पळय तो एक म्हणणें आहा. तुम्ही म्हणटात की भाजपातलीच एक लॉबी हय मायकल लोबो मंत्री जावचो न्ही म्हण वावुरता. 100% वावुरता. हे मान्य करपाक जाय, हे हांवूय मान्य करता. मुख्यमंत्री तांचे आयकता ना, मुख्यमंत्रीच्या हाती भायर आसले ते गजाल, ती तेंच्यांनी इतलो प्रेशर टॉप लेवलाचेरसून टॉप लेवलाचेरसून नांव हाडली आनी मुख्यमंत्र्याक दिली की ही तूं एनावन्स कर आनी हांकां हें कर म्हणून मिनिस्टर कर. हांव रागार ना, मिलिंद नायक आमचो कलीग, निलेश काब्रालूय आमचो कलीग, पूण म्हाका असो दिसता की म्हाजेर अन्याय जाला म्हणून. आय एम स्टील वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ गोवा. गोंयच्या लोकां खातीर हांव आयज बसून काम करता. म्हाजे कडेन आयज मयाचे बसून लोक येयल्ले, आयचे उलयता. म्हाजे कडेन आयज वेलीचे लोक येयल्ले 4 जाण. हांव तेच म्हणटा, गोंय भरच्यान लोक मायकला मारा येतात. आमी हांगा स्टुडियो बसून सुद्दां जेन्ना एक सामको स्नॅप पोल घेतात तेन्ना सगळे जाण सांगतात मायकल आसपाक जाय म्हणून. सो म्हाका अशें दिसून येयलें की म्हाका जर तर इतली बंदी आहा की हांव मंत्री जावचो न्हू. गॉड हॅज हीज ओन प्लॅन्स. देवाचे प्लॅन आसता. मॅन प्रपोजीस, गॉड डिस्पोजीस म्हणून आसता. आमी प्रपोज करता ते केन्ना केन्ना जायना. सो देवाचो कितें तरी प्लॅन आसतलो म्हाका फॉर द गुडनस ऑफ गोवा. ना, गोंयकारांक बरें करचें म्हणून देवाची कितें तरी येवजण आसतली. आनी देव मनशाकूच धाडटा, देवाक धाडिना. देव आपलो कोणाक तरी धाडटलो की मायकलाक तुमी रायट जाग्याचेर पावया म्हणून. आय एम नॉट दिस थिंग. म्हणजे हांव हो फ्रस्ट्रेट जावंक ना सारको. अन्याय जालो बट आय एम रेडी टू फायट. ना, आय एम रेडी टू फायट. म्हाका एक गजाल सांगात. आय एम रेडी टू फायट. आय एम अ फायटर फ्रॉम डे 1 टिल टुडे. Nobody doubts that. Nobody doubts. And I will fight till the end. म्हाका एक गजाल सांगात. त्या दीस तुम्ही कलंगूट सामकी रॉकिंग प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तुम्ही मागीर आझाद मैदानाचेर आयले. आणि एक आझाद मैदानाचेर येवन तर तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या खासदाराक धुयले. ना, तशें दुखनाले. लेट मी कंप्लीट. देन यू एक्सप्लेन. म्हाका तुम्ही इतले सुद्दां म्हळें की जर तुमच्यांनी जर हो प्रश्न सुटावो करपाक जायना, राज्यांत भाजपाचें सरकार आसतना आनी केंद्रांत भाजपाचें सरकार आसतना जर मायनिंगाचो प्रश्न सुटावो करपाक जायना जाल्यार तुमकां फुडल्या इलेक्शना खातीर फॉर्म भरपाचो अधिकार ना. यू टूक ऑन देम व्हेरी ऑफेन्सिवली. Was it a part of the same outburst? No. Or was it a well thought attack? No, that was very spontaneous. Spontaneous attack. Spontaneous attack, not on them, only to realize. आता तेंची पोझिशन व्हडलें, खासदार म्हणजे व्हडलो, आनी तितून आमचो केंद्रीय मंत्री आहा व्हडलो, आयुष व्हडलो सब्जेक्ट तो. आयुष म्हणजे म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरा कडसून 3ऱ्या लेवलाचेर कितें म्हणजे सिनियर न्हू तो, त्या लेवलाचो मनीस तो, ताका आमी सांगप आसना. पूण कितें हाणे दुख्ख इतलें दिसता की गोंयचे आमचे मायनींग बेल्टाचे लोक, तशेंच भायले लोक, वास्को जावं आनी खंय एक 13 कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा, 13 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आयज एक कॉन्स्टिट्युएन्सी 40% लोक भितरल्या भितर घुस्मडोन आहा की केन्ना स्टार्ट जातलें मायनींग. तेंचे लिंक डायरेक्टली ओ इनडायरेक्टली आहा. तेंचो भाव आहा कामांक, ओ आवय आहा कामांक, ओ बापूय आहा कामांक, ओ चेडो धंदो करता, बार्ज घेतल्या, ट्रक घेतल्या,
रिक्षा ड्रायव्हर आहात ते वाठारान ओ रिक्षा चलयता काय कोण ऑमलेट पाव विकता कोण चिकन रोस विकता कोण 100 जेवणां करून विकता हे सगळे भाशेचे लोक त्या वाठारान आहा आणि ते लोक रावल्या मायनिंग बंद जाले मायनिंग आमी बंद करूंक ना सुप्रीम कोर्टान बंद मायनिंग बंद करून इतले म्हयने जाले तरी प्रश्न सुटावो सुटावो जायना म्हणून खासदारांचो राग आयलो खासदार आमचे दिल्ली प्रयत्न करता ना न्हू पण आयज पासून कित्याक जायना मायकल उलयलो पण मायकलान हे पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर उलोवपाचें नाशिल्लें आतां तुमची पक्षाची पक्ष शिस्त बी म्हण आसता हांव पक्ष शिस्ती प्रमाणे असली गजाली भायर उलोवप आसनात आतां तुमची पक्ष अशें दिसता की भायर उलोवपाचें न्ही मायकलान यू एग्री विथ दॅट हांव इतलेंच सांगूंक सोदता हय आयज जो तर सगळो गोंयचो लोक एक जायना जाल्यार खुबशे गजाली गोंयकारांक नाका पळय त्यो जातल्यो हांव डिटेलान वचना जो तर कितें गजाल जावची पडटा जाल्यार तेका एकवटाची गरज आसता आनी आयज सगळ्या लोकांनी एकवट केल्लो आहा आनी सांगलेलें आहा खासदारांक दोनूय खासदारांक सांगलां इट इज नॉट ओन्ली द मायनींग बेल्ट पीपल हे सगळ्यांच्यो नाती आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा सालिगांवान आहा शिवोले आहा म्हापशा आहा हेंची सगळ्यांची सोयरी आमचे वाटेन रावता एकूच डिसिजन मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय इट इज द इकॉनॉमी ऑफ द स्टेट बॅकबोन ऑफ द स्टेट यू डोंट फील दॅट जो तर हो बॅकबोन आमी आतां अशें कित्याक आहा कित्याक बॅकबोन आमचो सारको आहा हो जो तर मोडलो जाल्यार आमी बॅन जातले you don't feel that you did something wrong by speaking out at a public forum no सी मांदोवीनसून भरपूर पोंच्यान उदक व्हांवन गेलें व्हांवन इतलें गेलें की आनीक उगी रावंक जावंक ना हेचेर आमी भासाभास केली एसेंब्लीन हांव म्हाका दिसता 3 एसेंब्ली जाल्यो 4 एसेंब्ली जाल्यो थिंगा उलयला हीच भाशेन सूर मातसो कमी आसतलो बरोबर आतां सूर वाडलो कित्याक वाडलो दीस वतात तशे पासियस काबार जाता लोकांची चळवळ आहा थिंगा म्हणजे लोक आबूज जाल्ले तुमकां दिसना की तुमी पक्षाची शिस्त मोडल्या म्हण ना म्हाका दिसता की गोंयकारा खातीर म्हाका पक्ष जावं आनी कितें आसूं नथींग कम्स इन फ्रंट गोवा इज फर्स्ट गोवन्स आर फर्स्ट आनी जे गोंयकार आयज उपाशी आहा जे गोंयकारांक आयज नोकरी ना तांकां कितें करपाचें सांग न्हू म्हाका तूं आयज 2 MP आमचे 3रो MP आहा राज्यसभेन तेणी वचोन प्रायम मिनिस्टराक सांगपाची गरज आहा पार्टी प्रेजिडेंटाक सांगपाची गरज आहा की बाबा दीस इज आवर इकॉनॉमी हेचेरूच जगता आमी हांव उलयना व्हडले रीच मायन ओनराचे आज सुदीन बाबान एक आर्ग्युमेंट घाला मायन ओनराच्या नांवान उलयना बरोबर आय एम टॉकिंग फॉर द स्मॉलेस्ट पर्सन जो आयज धाकटुलो गाडो घालून थिंगा चाव आनी ऑमलेट आनी पाव विकतात तेचे धंदो बंद जाल्लो तुमी जो जॉबाचो इशू काडिल्लो आनी हो इशू जो काडिल्लो ताजेर सुदीन बाबान एक बरें इंटरलिंक करून एक आज रिएक्शन दिलां ते म्हणटात की राज्याच्या अल्टिमेटली जर लोक घेतले नोकरी दिल्यो जाल्यार पगारय दिवपाक जाय पगार दिवपाक जाय जाल्यार राज्याची अर्थवेवस्था सक्षम आसपाक जाय तांचें म्हणणें आहे की बिकॉज ऑफ मायनिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुमार 3.5 कोटी रुपयांचो राज्याक फटको बसता अशी परिस्थितीक जो मेरेन मायनिंगाचो प्रश्न सारको सुटावो जायना तो मेरेन नवीन नोकर भरती करप सामकें कठीण जातलें म्हण यू बाय दीस आर्ग्युमेंट नो आय डू नॉट बाय दीस आर्ग्युमेंट mining has to start as soon as possible you cannot play anymore simple words see the center has to amend the law or they have to bring in an ordinance the EC clearance can be given within 1 or 2 or 3 months max म्हणजे ते हियरिंग लागता हांव जाणा ते सगळे हियरिंग हा या त्या but that can be expedited before the code of conduct comes of the central election this should happen this has to happen and I am firm and I am also hoping that I am positive that our party president Amit Ji Shah and Nitin Gadkari who is very much interested in Goa म्हणजे तेजो पावो गोंयान सदांच आसताच आनी आमचो the prime minister honorable prime minister will take it seriously and will do something for the people of Goa okay आयज तूं इतलें चित जो तर होच सिट्युएशन आमचे कोस्टल बेल्टाक घाल्लेलें आमचें कितें जावपाचें बरोबर आमी तेच परिस्थितीन म्हाका एक गजाल सांगात कांय म्हयन्या पयलीं नाव आय एम आस्किंग दीस बिकॉज इन द चेंज्ड पॉलिटिकल सिनारियो फ्रांसीस डिसोजा कॅबिनेटांतल्यान ड्रॉप केलो पांडुरंग मुडकेकाराक केलो
आणि कांय म्हयन्या पयलीं तुमी फ्रांसीस डिसोजाचेर एक अटॅक मारिल्लो की तांचे कामाक लागून इनएफिशियन्सीक लागून म्हापशां जाय ना, तसो डेव्हलपमेंट जालना, ना. वॉटर लॉगिंग जाता, ताका लागून म्हापशें बुडटा. डू यू फील बॅड अबाउट दॅट कमेंट टुडे? नो सी, काय प्रेसान ते सारकें हाडलेलें, काय प्रेसान ते रॉंग डायरेक्शनान हाडलेलें. रॉंग डायरेक्शन इतलेंच म्हणटा, फ्रांसीस डिसोजा इज वन पर्सन whom I admire and I like that person. He was one person who brought me into BJP. मनोहर पर्रीकारा कडेन चड लागीं हाडपाक म्हाका तो. When he saw me working in Kalangut, in Parra, he thought like I am one person who can fit in this BJP party. हांव झेडपी मेंबर जालो तेन्ना तो म्हाजें भाशण पयलें करपाक येयल्लो म्हाज्या विलेजीन. ताका इसरोंक ना. हांवें फ्रांसीस डिसोजाचेर उलयलां इतल्याकूच लागून की म्हापशा शहराचेर अन्याय जाला ऑन डेव्हलपमेंटल फ्रंट, ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर. कित्याक दॅट इज आवर कॅपिटल. जो तर पणजे कॅपिटल ऑफ गोवा, यू ब्लेम फ्रांसीस फॉर दॅट. नॉर्थ गोवाचे कॅपिटल म्हापसा. आनी आयज पासून हांव तेच उलयतां की म्हापसान सरकारान लक्ष घालपाक जाय. सरकार म्हणजे आमदार थिंगासर आनी तेजे कॉर्पोरेटर्स जावं आनी कोण तेजी टीम, आनी म्हापसा हॅज टू रिवॅम्प. देर आर वेरियस रिजन्स वाय इट हॅज नॉट बीन work has not happened over there. You look at the Mapsa bus stand, it doesn't belong only to Mapsa, it belongs to people of Bardesh, people of North Goa. So this is neglected. I still feel that justice has to be done for Mapsa city, Mapsa town, because all my But it is not an attack on Francis D'Souza. no, all the people of the coastal belt or North Goa come for colleges there. Tingat college ha, Saraswat जाऊन DMC college, ज्ञान प्रसारक मंडळ आणि Xavier's college up to graduation. Tingat ha. Up, you want to do any type of courses are in Mapsa. You want to go to any institute, it is in Mapsa. You want to go anywhere, it is in Mapsa. You have to go through Mapsa. So Mapsa स्वच्छ आसचे, Mapsa टाउन डेव्हलप जावचो, हे माझे एक हे आहा. I have a vision for that. It is in no way an attack on Francis D'Souza. No, personal attack, no ways. I like that person. Today he is not well, he is sick. He is supposed to calm down. I have always phoned his son and I have taken his update. Daddy Kosaha. Means I have love for him. Nothing personal. Personal म्हणटा पळय ते पॉलिटिक्सान केन्नाच You feel bad that Francis D'Souza is dropped from cabinet? No, I feel bad that he became sick. And because he became sick, Manohar Parrikar did not want to drop him first. I don't know what happened afterwards. Even I remember telling Manohar Parrikar not to drop him. You are not in favor? No, not at that time, not when he was Before. in AIMS. Yeah. Before that, when he had come down, I said, I think it is not the right time to drop him because you are also sick, he is also sick, and Pandurang Madkekar is also sick. So you take your decision, you are the chief minister. But Very direct question. I will not force you to answer this question. अशें दिसता की it was morally incorrect on chief minister's part to drop two of the ailing ministers and not take any decision about himself. I fully agree with you. You agree with me? I respect Manohar Parrikar to the core. Lot of people will have political equations with him. माझे equation त्याच्याकडे, he is like my guru. I followed two people in politics. One is Dr. Wilfred D'Souza, who तेजी कार्डां घेवन हांव घराघरांनी भोंवतालो, भुरगो आहलो पळय तेन्ना म्हाका मोत बसून नासलें. आनी दुसरो मनोहर पर्रीकर बिकॉज ही फॉट फॉर गोवन्स. आतां ड्यू टू पॉलिटिकल रिजन्स ही मस्ट हॅव डन लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजीस हियर एंड देर, बट आय रिस्पेक्ट हिम टू द कोर. Just But you because feel that he it has was- done something for our state, Yeah. he has But you- stood by the But government. you feel that it was morally incorrect to I drop two ministers and not take any decision about himself? I fully agree with you that he shouldn't have dropped them because he himself is not well. I will not shy away from answering this question. It is not correct. But he has done it. He's done it because he is the leader of Bharatiya Janata Party in Goa. He is a leader of a stature of national politics who could even rise, You are saying- who could have even rise to the level of prime You minister. are saying this is a no option scenario. This was no option scenario.
the direction came to him from the party president, which he had to follow. Finally, when Manohar Parrikar told me, Michael, you have to stand by me, I have to stand by him, because we joined BJP because of him. Understand one thing, we joined BJP because of him. Francis D'Souza, I think, joined BJP because of Manohar Parrikar. So he had that connect with him. And even I share the same connect. म्हाका लास्ट गजाल सामके क्लियर सांगात. After all this, considering the present political scenario and health scenarios, will Michael Lobo contest next election on a BJP ticket, or all options are open? See, I think I will force you to answer this question. हांव कितलो तेप जालो आतां BJP वांगडा हांव केन्नासून 2009 हांव निवडून येयला. तेजे पयलीं BJP पॅनल म्हणून म्हाजी बायल निवडून येयल्ली पंचायतीन. बरोबर. 2007 पासून आमी दिलीप पर्वलेकाराक जिखून हाडपाक आय वॉज वन ऑफ द पर्सन. हांवें हाडूंक ना, आय वॉज वन ऑफ द पर्सन. म्हाज्या भाशेन आनी खूब जाण आहले लिडर, धाकटे लिडर. सो आमी सगळ्यांनी ताका मेळोन निवडून हाडला. सो BJP is a party which brought me up. Will Michael Lobo contest next election on So BJP ticket? next election is far away. So if it is coming closer, then you call me again here, I will answer you this question. You won't answer that today. No. See, Manohar Parrikar ह्या मनशा खातीर आमी BJP जॉइन जाल्या. Let us be very frank. I think Francis D'Souza also joined because of him. I also joined because of Manohar Parrikar. Party BJP. As BJP party ji गोंयान आहा was one leader called Manohar Parrikar. I don't know after him what is going to happen. And you want to keep all your options open after him. I am just telling you that today that he is seriously unwell. What he is suffering today, my father suffered 18 years back. 18 वर्सां पयलीं म्हाज्या पायक तेंच जाल्लें. So I know what he is going through, but still he is taking care of Goa. I respect him for that. I am humble. सगळो ही मान घालची पडटा. जेन्ना तो तुरी फोन मारता आनी आपयता ना खाटी वयरसून एका फोन मारता डायरेक्टराक एका तेका काल म्हाज्या फुडल्यान 3 जाणांक फोन मारल्या आनी ही टोल्ड रुपेश वॉट टू टेल देम टू गेट दिस वर्क्स डन फॉर गोवा. सो देर आर all options are open for me. For me, all options are open. But the party which brought me up, it will be very difficult to leave. Yeah. But if the party in Goa, दुसरे जे leader आहा, I respect all of them. अशें न्हू की हांव तेदूस बॉब मारले गोंयकारां खातीर तेंकां खाली उगडास You are करता saying that if की party, ते जो तर MP जाल्या जाल्यार हेच you are गोंयकारां saying खातीर if जाल्या. party stops valuing you, you will have all options open. No, not valuing me, valuing the Goans. Michael Bab, direct as ever, pleasure talking to you. Yes.